भविष्य काळात ह्या न्हंयचेर अवलंबून आशिल्ल्या लोकांच्या शेती वेवसायाचेर हावळ येवपाची शक्यता आसा अशें स्थानीक लोकांनी सांगलां। कासरवरणेच्या लोकांनी सरकाराक निवेदन केलां, पंप बसोवपाचें काम बंद करचें। ह्या म्हयन्यांत पंप बसयले जाल्यार कासरवणे शेतकारांक लुकसाण जातलें अशें स्थानिकांचें म्हणणें आसा। खंयच्या पंचायत क्षेत्रात खंयचोय व्हड प्रकल्प येता त्या वेळार पयलीं स्थानीक पंचायतीक म्हायती आसप ही गरजेची आसा। तो प्रकल्प बरो किंवा वायट हाची म्हायती ग्रामसभे कडल्यान घेवप आवश्यक आसता। उपरांत अशा प्रकल्पाक ग्रामपंचायतीची मान्यताय घेवप आसता। पूण कासरवणे पंचायत क्षेत्रात बैलपाय न्हंयेचेर सुरू आशिल्ल्या 27 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाची म्हायती पंचायतीक लेगीत खबर ना। गांवचो शेतकरी आमी अशें म्हणटा की हो भाऊसाहेब बांदोडकरान आमकां गेल्ली 50 वर्सां फाटीं हो बंदारो बांदून दिल्लो आनी पाणी आमकां आडोवन आमचे लिफ्ट इरिगेशन मार्फत आमच्या शेतीक पाणी दिल्लें। आज आमच्या खुटोळ गांवचो सगळो टोटली ह्या शेतीचेर अवलंबून आलो आनी शेती ही आमचो एक जिवनाचो सारको एक आमचो हे सोर्स जाल्लो आसा। कितें तरी आमी हेतून शेती करून आमचे भुरग्या बाळांचें शिक्षण आज पर्यंत केल्लें आसा आनी आज ह्या सरकार म्हणटा की हंयसर 2 पंप बसोवन हे पाणी आमचे जे आमी पाट बंधाऱ्यांत आडोवन दवरलेलें आहा ते पाणी ओडटले म्हणून म्हणजे पंपाक घेतले म्हणून। जाल्यार जर पंपाक जर हे 35-350 हॉर्स पावरचे जर 2 पंप बसयले आनी जर जग वेल मारूंक जाल्यार आमच्या बंधाऱ्यांतलें पाणी सगळें आडटलें आनी आमच्या परिणामी आमच्या पंपाक पाणी मेळचें ना, लिफ्ट इरिगेशनच्या पंपाक पाणी मेळचें ना आनी आमची शेतीक पाणी मेळचें ना आनी गेली 50 वर्सां आमची शेती बागायती गेल्ली आसा ती परिणामी सामकी जळोन वयतली आनी आमची भुरगीं बाळां सामकी रस्त्यार पडटलीं। कित्याक आमकां आणखी इन्कम कांयच ना। सरकारान जायला आमच्या गांवचे हे सर्वे करपाची आमच्या गांवांत कितके सरकारी नोकर आसात किंवा कोणत्या कंपनीत आमची सगळे शेतकरी हे शेतीचेर अवलंबून आसा, हे पाणयार अवलंबून आसा। फक्त आमी सरकाराक निवेदन करता शेतकरी की हे जे पंप बसोवन आमकां हेका विरोध ना आसा। आमच्या बंधाऱ्यांतलें पाणी ह्या सरकारान घेवचें न्हू आनी आमची जी शेतीचो जो हे आसा उत्पन्न आसा हे आमकां ह्या पाणया पासूनच मेळटलें आनी पाणयासूनच दिवपाचें। आमकां विरोध ना। आमी हेंच्यानी ही स्कीम खंय राबयला आतां दुसऱ्या हेतून आमकां ते स्किमीचो आमचो प्रश्न इतकोच आसा की ह्या बंधाऱ्यांतलें एक थेंब सुद्दां पाणी ते सरकारान घेवपाचें ना आनी जर तर घेतलें जाल्यार आमचे बंधाऱ्यांतलें पाणी आटोवन आमी शेतकरी म्हणटात ते सामके हवालदील जाता।